येस हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही सगळी जाणा? होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसतली. तर आयज संडे हय. आनी श्रावणाचो पयलो संडे हो. हय आनी आमी रेडी जाल्यार खंय तरी वचपाक पळय. दाखयता तेजो पयन दाखयता मागीर म्हाजो पळय. बरें दिसतालें. प्लस एका बॉक्स बरी दिसता. हय कम्फर्टेबल कसो. म्हाका काय दाखय. हो पळय, हो पळय तेजो आउटफीट. अशें आमकां तें बरें दिसलें बिकॉज ऑफ तेका बॉल्स बी आहा युनीक. फूल दाखय म्हाका कसो केलो मरे. हा पळय मस्त दिसता. तर आमी वयता हांगासर कट्टनदाळी हय फर्मागुडी. फर्मागुडी आसा सो आमी थंय वयतली ब्लेस करतली. आनी आमी न्हू आमच्या बायकान केन्ना वचनाशिल्ली. आमी गेल्ली बट आमच्या बायकान केन्ना वचनाशिल्ली. आमी दोगां आमच्या बायकान आनी मम्मी आनी कोणा बरोबर अशी मेळून आमी वयतली. सो कशें करून आमी पावतली. सो आमी थंय वयतली आनी फर्स्ट टायम आमी इतले पयस खंय आमी वेलंगा पयर रायड केल्ली ती. हय बट थंय वयर हांगा वचनाशिल्ली, गाडयेन वचनाशिल्ली. थंयच्यान कट मारून मागीर ते वेलंगा सायडीन गेली. सो आतां आमी थंय वयतली आनी मम्मी भायर येयना. मम्मी चावी घेवन यो गे येता आसतना. सो आमी तुमकां कशी दिसता? फूल रेडी. आतां फक्त आमकां रेनकोट बी घेवचेच पडटले बिकॉज कितकी बरी आनी दिसता. थंय पावस पडटा तो. पडटले न्हू. रेनकोट कित्याक रेनकोट जाय आनी प्लस जायत न्हू. सत्री जाय. सो कित्याक लायन आसतली आमकां सत्री पेटोवन धरची पडटली. आनी आमी चिंतला आमी एक रील करतली म्हणून. सो पळोवया इतकी गर्दी आसतली. दोनी जाय बिकॉज आमकां घोडशाक बी रावपाचें आसा. सो आमी हय थंय गोडशाक बी रावपाचें आसा. आनी आमकां तुमकां मेन म्हळ्यार सारकी प्लेस ती एक्सप्लोर करपाची आसा की कशी आसा कशी. तुमी पावल्यात आसतली बिकॉज आमचे चडशे फोंड्या तुमकां खबरच आसतलें. स्टील आमी तुमकां दाखयतली. सो स्टे ट्यून. तर आमी आतां वयता. हय गे गाडी काड मातशें मागीर हांव चलयतलें न्हू. करता सो आमी आतां वयतली. ती बारकेली आनी तो बारकेलो तोटेचो तिगूय आमकां पळयताली. ही पळय तुमकां दिसता का खबर ना. तुमकां दिसपाना ती थंय आसा. वेट जायना दिसना आसूं तुमी तिंका वळखता आसना. सो वेट आतां उदय बी आमी वयता म्हणलेलें आतां बी हांव परत शूट करता. आतां आयज आमी टू व्हिलर घेवन वयतली सारकी. मागीर तुमकां आमी तो रोड दाखयतली आनी सारकें दाखयतली प्रॉपर. आनी आमकां एक रील बी करपाचो आयडिया येना कशें कितें करपाचें. तरी पूण आमी करतली बिकॉज खूब गर्दी आसतली न्हू. आतां तुमकां आमी थंय मेळटा. थंय मिन्स मदीं कॅमेरा ऑन करता. आतां सद्या ऑफ करता. सो गायज सो आमी न्ही बस स्टँडार रावले आसा. तो पेट्रोल घालपाक गेला मिन्स आमचेच वाडा वयले. तो मेरेन आमी म्हणलें तेजे बरोबर रावया. सो आमचें न्ही बचपन आजून वचना. फाटल्यान तुमकां कस दिसता तें हांवें हाडलें. आमकांय दिसली. सो आमी म्हणलें पयलीं न्हू हें 5 रुपया आशिल्लें. आतां तें 10 रुपया जाता. हांव एक खातलें आनी आमकां हें खूब आवडटा. नाका तुवें घेवया. आमकां सगळ्यात आवडटा. म्हणून देवाचें कितें घेवं नाका. पयलीं ते 1 रुपयाचे बबली म्हणून चिप्स मेळटाले ते गुळे आसताले. ते आमकां खूब आवडटा. सेम फ्लेवर ह्यो. सो आतां आमी वयता. आतां रावली कित्याक गे. तर तुम्ही पळोवपाक शकता कितकी गर्दी आसा. गर्दी मिनींग गाडयो आसा. ना अजून पावत ना दिसता. म्हाका दिसलें आमी पावली म्हणून. बट वी हॅव नॉट रीच एट. आय थिंक सो. तर आमी वयता. तुमकां खबरच आसली अशी वचत म्हणून. चिखल जाल्लो आसा बिकॉज पावस पडटा आनी आमी तशी स्टार्ट करीत वयता. सो
जाली जाल्यार जाली भोवपा शकता इतकी गर्दी आसा आनी आमी अशी रिएक्शन करता बिकॉज आमचो सगळें रेडी आतां तुमकां मुखाल्लें दाखयता हांगासर न्ही इतलो सायलंट आसा की म्हाकाच उलोवपाक कशेंशें दिसता इतलो सायलंट तर आमी लायनीक रावल्या आनी तुमी हेका पळोवपाक शकता आनी मम्मी आमची फुलां घेवपाक रावल्या तुमकां बी ब्लेस तुमी जर हांगा पावना बी जाल्यार केन्ना पावलात आसत सगळीं जाणां पूण श्रावणाचो ह्यो पयलो आयतार पाय पडून गेले न्ही अशी हो नाका तशी तर निघायचं आता आम्ही कुडशात राहलो सो आम्ही इतल्या गर्दीच्यान इतलो प्रसाद आणि आता गुडशे खबर ना आमकां खंय ते आमी करून दिले मैदा इफ आमकां मेळ्ळे जाल्यार स्टेट आतां आमी वयता गुडशे घेवपा खातीर हय आतां आमकां खंय ती वाट खंय ती बॅक कॅमेरा दाखय तांकां तुमकां खबर ना खबर आसतली न्हू तुमकां खबर आसतली आमी न्हू येयल्ली बट गुडशे आमी येवंक नाशिल्ली दोगांय मम्मी बी येयल्ली सो आमचे फर्स्ट टायम गुडशे आमी फर्स्ट टायम मम्मी पळय आमचे फाटल्यान येता तर आतां आमी तुमकां डायरेक्ट गुडशे दितय दाखयतली फर्स्ट टायम स्टार्ट करता म्हाजे हात सामके गोडाचे जाल्या सगळे पूस तुजे हात गोडाचेच जाल्या इतले ना तुवें म्हाका लायल्या ते धरून धरून हां पळय हो थंय दिसता दिसता आनी पळया कितको चिक हें आसा आत्तां हांव स्लीप जाल्लें पडना पूण आनी हें तो मुखार वयता तर आनी म्हाजो आनी मोबायल ऑनूच जायना सो डोंट नो कितें जालें म्हणटा मोबायल सो थंय दिता बरें दिसता न्हू पळोवपाक ग्रीन ग्रीन तर हे फावटी न्हू हरशीं न्हू पानांचे गोडशे घेवपाक पडटाले बट हे फावटी तेंच्यांनी पत्रावळी दिल्ल्यो सो आमी ते पत्रावळीचेर गोडशे घेतले हे पळय हांगासर अशे दिताले आनी आमकां 3 सो आमी इल्ले इल्ले खातली ते सो आतां आमी वयतली घरा थोड्या वेळान तर गायज आतां आमी वयता आमच्या घरा कडेन आनी पयनू आमी वयतले आमच्या गाडी कडेन आनी कितकी गर्दी आसा तुमी बी पळोवपाक शकता दाखव तुमकां हांव गर्दी जागी आनी हेल्मेट गाडी कडेन दवरलेलें दोळ्यांक पडलें बसून येयली गर्दी म्हणटा ती अशी आहा म्हाका फोटो बी काडपाक जाय आशिल्ले बट तर आतां न्हू आमी घरा कडेन वयता एकूच फोटो काडलो आनी मम्मीन शेण घेतले हांगासर न्ही तुमी बी येतात आसतले हांगासर येता आसतना बरें दिसता सामकें वाव एक दीस न्हू अशेंच म्हाका सावय वेरें वचपाक जाय सकाळीं फुडें एक दीस या आमी थांब्यार तेन्ना तर
तर गायज आमी पावली घरा. आतां आमी तो हार आमकां दिल्लो पळय तो आमी काडटली गाडयेक आनी मागीर देन आमी मातशी वयतली आनी मागीर आमी वडा पाव खातली. कित्याक आमकां भूक लागल्या आनी आमी लिंबू सोडा पिलो बट आमी शूट केलं ना. बट लिंबू सोडा आमचे पोट बरं ना आनी गोडशे आमी खाले आमी इल्ले खाले. सो आनी आमी सगळ्याक दितली. आयती होते मग गवरेड येयला टूक टूक करता पळय आमी घातलो. आतां आमी काय स्टार्ट मारून वयता वडा पाव खावपाक बिकॉज आमकां भूक लागल्या. मागीर मेळटा थंय स्टेडियम तो तीक वडा पाव खावपाक वयता आमी. तर न्ही उदय आमी गेल्ली पळय ते आमी वडा बी खावपाक वयता म्हणून बट अनफॉर्च्युनेटली ते शॉप बंद आसले आनी आमकां वडा पाव खावपाक मेळना. सो मागीर आमी पावालो येयलो आमचे थंय पावाल्या कडल्यान 4 बन्स घेतले आनी तो आमी 1.5 खालो आनी ते आमी कित्याक दाखोवना तर तुमकां खबर ना. तेन्ना सांज जाल्ली आनी आमी कांय दाखोवना. मागीर आमी थंय बोली आनी आतां टायम जालो आसा 7:20 7:30 जावपाचे. आतां आमी मम्मीक आमकां प्लॅन केल्लो आमी आतां भजिया बीन कितें करया काय म्हणून मम्मी नाका म्हणटा. मम्मी म्हणटा जेवया म्हणून मागीर. सो आतां मम्मी खंय करता आंबाड्याचो रोस तो हांव तुमकां दाखयता. सो संडे स्पेशल तितको लायक ना. हय आमकां लायक ना करपाची ती. हय चटणी जाता चटणी दिवाळी जाता. वेट आय वील कन्वे मम्मी. आय वील ट्राय टू कन्वे. मम्मी तू चटणी कर मगे. तर मम्मी पळय आंबाड्याचो रोसूच करता खंय बिकॉज ते 4च आंबाडे आसा. एक आंबाडो खबर ना कितें जालो तो. सो चटणी मम्मी करपाना ती काय फाल्यांक बी आमकां पावपाना म्हणून. सो आमी करता आंबाड्याचो रोस. तर आयज आयतारचे आमी श्रावणाचो आयतारचो आमी करता आंबाड्याचो रोस. ताचे खातीर आमी घेतला हळद सोय कोथमीर मिरसांग ताळुरी प्लस हिरवी मिरसांग्यो प्लस हे आंबाडे तासून घेतले आनी कितको तीख लागतलो तुमकां खबरच आसतलें कळटलेंच. सो इतक्या स्पायसी आमी खाता. तर हे मम्मी करता. आतां वाटपाचें आमकां आंबाड्या रोस लायक ना. वाटून जाता म्हाका सांग. तर मम्मीने पळय न्हू हांगा गोड लावन घेतले खंय नाल्यार चड आंबट लागता म्हणून आनी हे सुद्दां वाटून रेडी आसा. आतां हांकां फोण्णां मारले म्हणटकीर रोस रेडी. म्हाका आंबाडीचो रोस खावपाना म्हाका कितें वडा बी पाव खावपाचें आशिल्लें आयज बट आतां फोण्णां मारतली. आज आमकां वडा पाव खावपाचें आशिल्लें चटपट रेस्टॉरंट गार्लीक बी तशें घातलेलें बट आमकां ना म्हणून. सो रोस जातलो तेन्ना आमी मागीर जेवतली. सगळ्यात पयलू हितून घालपाचें फोण्णी मारपाक 1 टेबलस्पून सासवां जे की आमी इंग्लिशीन म्हणटा मस्टर्ड सीड. आतां तेतून वयतलो हिंग. वांगडाच घालू काय मागीर. सो 1-2 मिनट फटफट जावनी मागीर आमी तितून हिंग घालुया. फटफट जाता हिंग घाल. सो आय थिंक सो आतां हितून ऍड करपाचें कर्ली आनी मिरच्यो. मस्त अशें फोण्णी जे आसा रेडी जातलें आतां. मिरची सगळें घाल. सो कितलो स्पायसी जातलो खबर ना म्हाका. फोण्णी रेडी जाल्यार आतां हितून आंबाडे घालप. वास कितको बरो येता मात फोण्णी मारले उपरांत सगळें कितें बरें लागता. चलो तर आतां आमी ऍड करूया हितून हें सगळें. बेगी उदक घालून तर मम्मीन हितून उदक घालून रोस पातळ केलो बिकॉज फाल्यां सुद्दां आमकां वळपाक जाय म्हणून. सो रेडी जातलो मागीर आमी जेवतली. सो आतांच्या खातीर बाय. तर गायज आमी न्ही जेवली बी. आंबाड्याचो रोस न्हू बरो जाल्लो टेस्टी जाल्लो न्ही गो. आनी हांवें म्हटलें पळय हांव हें करतलें चटणी बट मम्मीन आमकां रोसूच करुया सांगलें तें आसली आनी तें बरें लागलें टेस्ट लागलें. भेंडे बी भाजले हेणीन सो बरें लागलें. आमी जेवली आनी नायज आमी देवळान जी गेल्ली थंय आमकां बरें दिसलें. तुमी ब्लॉग बरो पयला तो प्लीज
पयलें आसलें फाटल्यान तुमी कितें बरें आमी सुद्दां सगळे सारके दाखयले गोडशे बी मेळ्ळे आमकां तर आमी हो आयचो व्लॉग हा सर एंड करता टील देन बाय आनी इफ तुमकां आमचे व्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा आतां आमी मेळ्ळा आमच्या फुडच्या व्लॉगान